AIFFचे अंडर 18 यूथ लीग खेळपाक स्पोर्टिंग क्लब द गोवाची टीम आयतारा शिलाँगाक वतली। ही सर्त जिखपाची ताक ह्या टीमीत आसा अशें स्पोर्टिंग क्लब द गोवाचो अध्यक्ष पीटर वाजाक दिसता। 2010 स्पोर्टिंगान अंडर 19 AIFF यूथ लीग जिखून इतिहास घडयल्लो म्हूण सांगून वाजान ह्या भुरग्यांक नेट दिलो। We are on a momentous occasion. This is for us, as we announce our squad, which is going to represent us. They have qualified from Goa, as you know, and they are participating in the National I League for under 18. We are the first and the only team to win this I League under 19. In 2010, we achieved it, and that too, it was on the grounds of Mohanbagan at the Maidan. So when you are going, you are carrying the aspirations of all the Goans. So this, at a crucial time when there is less Goan representation, even in the senior team, maybe you are the budding stars, you 20, 24, you are the cream. You are playing in sports. See, when you play for any club with this, especially sporting, when you are with sporting, we have selected you because you are a talent. To keep the flag of Goa and Goans flying high. Another good news is, like yesterday we won the women's at Chinchini. That's just a playoff. It has nothing to do with sporting, but this is the promo of women's day. So this year we are having a good successful run. Okay. After winning the being runners-up under 18, we won under 20 Tasa Goa. We have won the Goa Pro League. We won the Police Cup, and we are aiming to win the sevens. I have a very important announcement to make. We have our player Stanley Fernandez. The Stanley, whose signature was sought by many clubs, has chosen to stay with Sporting by signing his first professional contract with us. गोवा 7 प्रीमियर लीगात चर्चिल ब्रदर्सान सेंट सावियर स्पोर्ट्स क्लबाक 3-8-2 गोलांनी मारले। आंबेली चालू आशिल्ली हे सर्तीत चलयांच्या गटात चिंचणी एंजल्सान रॉयल बिल्डर्साक 4-8-3 गोलांनी टाय ब्रेकराचेर मारली। Fernandez, jersey number 3, Malat Cardozo. The second goal for Chinchini Angels. And Chinchini Angels wins the match. Oliveira, jersey number 20, Pedro. After you finish your गोयच्या आदल्या फुटबॉल प्लेयरांचो तांचे संघटनेन बुधवारा भोवमान केलो। फुटबॉला खातीर केल्ल्या देख देण्या वावरा खातीर ब्रह्मानंद शंखवाळकर, ब्रुनो कुतिनो हे दोगूय अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत, तशेंच बाकीच्या प्लेयरांचो सत्कार मुर्तीत आस्पाव आशिल्लो। फुटबॉलान तांकां इतले ते खेवले आनी तांकां हो मान मेळ्ळो आनी आयज तांकां वेटरन्स फुटबॉल क्लब जो आसा ऑल गोवा ताणें सन्मान दिल्लो आसा। आमच्या वेळार कांय फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो, आतां फॅसिलिटीज भरल्या, पयशे भरल्या, एवरीथींग इज देर। बट वॉट वी हॅड अ पॅशन इन फुटबॉल, ती पॅशन ह्या भुरग्यां कडेन आसा ते आय एम होपिंग समथींग दे वील डू इट। पेरंट्सांनी भुरग्यांक सपोर्ट करता, बायींग हे वेरी एक्सपेन्सीव फुटबॉल बूट्स, जर्सीज, एवरीथींग सॉल सपोर्ट करता फॉर टू मेक मनी or really the child has love in football. That has to be seen. I still respect my coach Salu. But ताकाच लागून आमी प्लेयर जावंक पावले कितें आहा पळय तें आनी सो तेणींनी अशें जीम नासतना आमकां कितें नासतना आमकां प्लेयर केले आनी आमी जाणा गिरी
चिखल आसतालो पावसाच्या दिसांनी आनी ते चिखलान आमी प्रॅक्टीस करून आमी प्लेयर जाल्या आनी ते जाले सालूक लागून आमचो सालू एक्स प्लेयर ऑफ सेजा भुरग्यांक जायत्यो फॅसिलिटीज आहात हांव म्हणून हांव फॅसिलिटीज मेळपाच्यो न्हू फॅसिलिटीज जायो आनी ह्यो फॅसिलिटीचो फायदो काडपाचो भुरग्यांनी आनी फुटबॉलान आतां जायतेच आहा फुटबॉल खेळल्यार तुका जाय तें जोडूंक जाता आनी तुज्यान बरो कॅरियर करूंक जाता लायफान तुज्यान बरी लायफ करपाक जाता सो ह्यो फॅसिलिटी भुरग्यांनी घेवच्यो आनी आपणाचो फुटबॉल कॅरियर करचो आपणाची लायफ करची म्हणून मुझे मागणें आनी मुझे मागणें पेरंट्सां लागीं जाता तितलो सपोर्ट भुरग्यांक दिवचो. ह्या बुलेटिनांत सोंपता खबर तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.